अनसँक्शन्ड स्ट्रेंथ ती कन्सिडर करूं ना. म्हाका तेन्नाय सांगिल्लें अनसँक्शन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पुलीस विच इज डिप्लॉयड फॉर अदर वर्क्स, म्हणजे खंय वेगळे वेगळे हाका ती 56 आसा. आमकां जवळपास 1800 पुलीस हे शॉर्टेज आसा. 119 पुलीस ज्यांची ऑलरेडी रिटन एग्जाम जाल्या, कदाचित त्यांचो ह्या दिसांनी रिजल्ट जातलो आनी ते बेगिनात बेगीन रिज्यूमूय जातले ड्युटीचेर. 1300 पोस्टाची एडवर्टायजमेंट कदाचित फुडल्या म्हयन्यान येतली आनी जेणे करून ती एज थोडोसो रिलॅक्स करून येतली, कारण भितरले 1300च्या 300 भरचे. म्हणजे आमकां सँक्शन स्ट्रेंथ जर आमची सगळी मेळ्ळी जाल्यार डेफिनेटली जितके पुलीस आमकां घालपाक जाय ते त्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी घालपाक शकतले. ट्रॅफिक सेलान जे LPSI आहा, आतां हांगासून तुमी म्हापशा वयशात जाल्यार सादारणचे 2-3 कडेन LPSI दिसता. जर इनएड्युकेट पुलीस स्टेशनर आहा जाल्यार वाय दीस LPSI आर सीन ऑन द रोड इश्यूइंग चलन. दे शूड बी रिवर्ट. आमी इंस्ट्रक्शन्स दिता की 12च्या 12 सद्याच्या घडीक तरी म्हाका दिसता आमी फ्रॉम द ट्राफीक वी कॅन शिफ्ट देम टू द पुलीस स्टेशन टील आमी नवीन रिक्रुटमेंट करीसर आमी. There are students on top here watching us. We are saying that there are drugs in the colleges. He is making a element to best piece sal मध्ये उलय ना. piece sal जाल्यार हिंग असेंब्ली येवपानी तो मेंटल आसता आलो. तू डायरेक्ट म्हणूच शकना, तू कंप्लेन कर न्ही. Let me finish. तू पहिली कंप्लेन कर. Speaker sir, I am on my feet. Chief Minister, हांव सांग ना हांव सांगता. आय हॅव रेज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर. माग रिप्लाय दे. आय हॅव रेज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर. रिप्लाय दे नी. आय हॅव रेज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर. हांवें पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज केला, ताका वेग एलिगेशन करू नका म्हणून सांग. त्याने एक्सप्लेन करचे पयलीं. When I spoke, I will keep it on record. You expunge it because you have the power. कंप्लेन You have the power. You expunge it, but I will not expunge it. Complain Because what you करणे. have spoken, I felt that it is तुका like that. खबर आसा नावादी आनी कंप्लेन कर, मागीर हांव सांगता हांव करता इन्क्वायरी. Speaker sir, I am continuing. Now I am continuing my question. Come on. पहिली कंप्लेन कर, I am continuing my एक्सपांज question. कर. Because sir, I am continuing my question. आगो गोंयच लोक उलयते, हांव उलयना एकलोच. आनी चीफ मिनिस्टर म्हणटा की कांय ड्रग्स चलना म्हणून. जाल्यार ह्यो रेडी कितको जाता ही? हांव म्हणना, हांवें सांगला तुका, हांव म्हणना. हे पळय हांवें तुका सांगल्या कितल्यो केसीस रजिस्टर जाल्या त्यो सांगल्या. मिनिस्टर हांवें चलना म्हणूंक ना. हांवें तुका सांगल्या कितल्यो केसीस रजिस्टर जाल्या त्यो सांगल्या. चल नाही म्हणलें जाल्यार ह्यो रेडी कितल्यो? हांवें तुका केसीस रजिस्टर जाल्या त्यो सांगलेल्यो. One second. तू कित्याक कंप्लेन करिना? तू कंप्लेन कर मरे. Sir, let me finish. तू कंप्लेन कर. मागीर तुका कंप्लेन करपाक कळना. यू आर लोकल रिव्हेन्यू. I have the right to speak, speaker sir. आदालो भायर सोदता. तू उलय, बट तू कंप्लेन कर. सर हांव कंप्लेन करपाक मुगे ड्युटी न्ही, पुलीस कितको जाय. आनी तू चीफ मिनिस्टर, आय एम स्पीकिंग इन द हाऊस. ही इज आस्किंग मी अ कंप्लेन. I am making it a speech in the house. He's asking me a complaint. Is it fair, speaker sir? You tell me. Give me a ruling. Come on. Give me a ruling. You continue. You I want continue. a ruling from you. You continue. There is a limit. This issue, what we are discussing, is not a simple issue. Just It is speak to not so the. simple. For Just chief speak- minister to set up and just Just speak to the. Just speak. कॉन्फिडेन्शियली जरी आतां ना जाल्यार कोणायकू खंयच्याय सामान्य मनशाक सुद्दां कोणाचेर डावट आयलो की कोण तरी ड्रग्स विकता म्हणून आसत, खंयच्या हॉटेलान आसत, खंयच्या दोंगरार आसत, खंयच्या घरान आसत, तांच्यांनी कॉन्फिडेन्शियली आपलें नांव न सांगता डायरेक्टली दे कॅन एंटी नार्कोटीक सेला आमचो किंवा खंयच्याय PIक तांच्यांनी जरी इन्फॉर्म केलें आसत जाल्यार हांव तुमकां सांगता 100% तांचेर रेड जातली, तांकां धरले वयतले.